घे. किती म्हणता कुल्ल्यो बारीक हा न्ही पोया फुडें ताल्ले बरे आहे पळयात. ताल्ले चड हा. हे किती रे बांगडे कालवा आई कशा तू दिसूकच ना म्हाका तू येना तू कालवा नाका ये नाका ओके बेस्ट पाला आणि ब्रेस्त तसे उरता नुसते. असं शेण बांगडे बांगडे तू तू कशी असा सांग तू घटनी बांगडे कशे 208 बांगडे बरे हा न्ही बरेचशे बांगडे. होय कुल्ले सामके फ्रेश हा जिते हा हे पळयात. सो आयज न्ही शिणाणे खूब येयला. शिणाणे आसा 500 रुपया. खूब शिणाण्यो येयला. बांगडे आसा नुस्तें ताल्ले बरे हा बारीक बारीक. गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुमी? आमी सगळी बरी आसा. सो शिवान तुमकां हांवें म्हटलां खूब दिसांनी हांव येयला नुस्तें व्हरपाक. तुमी पयलें आसतले येवकूच ना. सो आयज येवया म्हटलें. आयज किंगफीश नाच न्हू ना 1-2 कडे आसतले ते व्हडले व्हडले सामके. आणि आयज चडशे आसा तारले आणि इतले बारीक बारीक बांगडे. इतले बारीक बारीक बांगडे हांवें फर्स्ट टायम पळयला. आणि ताका विचारलें कितें का म्हणून तो बरे बांगडे खंय इतले बारीक बारीक ते हुमण बी केला बरें जातले. आणि ताल्ले खूब आसलेले. ओके सो घेतला हांवें आनी सोमतें नुस्तें क्लीन केलें हांवें. कित्याक आतां घरा वचून क्लीन करप म्हणटा जावचो ना कित्याक इशू बी उठला आसतलो. सो हांवें म्हणपालें तेंच्यान क्लीन करून यो म्हटलें. आनी तशी भाजी बी घेतलें. मागीर आमी गेल्लीं मार्केटान तोर घेवपाक. म्हाका जातलें तोर एक काडटा घालता. ओके म्हाका जातलें तोर मिठान घालपाक कित्याक रितूका खूब लायक. म्हाका एक इमेक्युलेटान आमकां एक दिल्लेलें एकूच तोर हांवें तें कट करून मिठान घातलेलें सोंपलें. तेका भाजी खायना काय खायना एक तोर दी म्हणटा मिठान घातलेलें. तर हांव आतां सोदता सोदता आमकां एक कडेन मेवलें 100 रुपयान 4 म्हणटाले. कशें आसा भितर खबर ना. भितर बियो मोटे आहा काय खबर ना. म्हाका घेतलें हांवें. आई म्हणपालें घेवन यो. सो हांवें 200 रुपयाचें घेतलें हांवें. सो मिठान घातलें न्ही एक जेवण मातशें बरें वयता. सो आतां तें येता न्ही सो ती चड ना मार्केटान. एकूच कडेन बायल घेवन बसलेली. सो घेतलें हांवें. सो आई सांगता बरें कट करून मीठ घालून दवर आनी थोडे मसालो घालता घाल म्हणटाली तिका. आईचें लोणचें सामकें सुपर्ब. भायलें लोणचें इतलें बरें जायना. तिचें लोणचें बेस्ट. ती सिंपल करता पण तिचें बरें आसता. सो जालें सगळें घेवन. ओके सो आयज कितें स्पेशल आहा तुमकां घरान सांगता हांव. ताका लागून आमी आयले आयज नुस्तें घेवपाक अशें ना. ओके चला तुमकां न्ही घरा वचून मेळटा. हांव 10 जालीं हांगासर. सो आतां आमी येयला मेर्शेज. सो मेर्शेज येयला आमी. शिवाचे ऑल टायम फेवरेट रेस्टॉरंट. भाजी खावपाक येयला. मिक्स भाजी घरा च्या पिलेले ते पोट भरूंक ना खंय. सो आमी आतां इतले पयस येयला भाजी खावपाक. आनी हें आसा शिवाचे ऑल टायम फेवरेट बाप्पाच काफे सारकें. कित्याक लागून जेन्ना इव्हेंटाक बी तो वयता न्ही तो हांगा येवंक सकाळ फुडें 6:30 ओपन जाता तो. शिव न्ही केन्नाय बाप्पा काफेन येता भाजी पाव खाता आनी कामाक वयतालो. हें लग्ना पयलींचें हां हांव उलयतां अशें ना. लग्ना पयलीं आतांय इफ तो सकाळीं बेगिना वयता जाल्यार तो कांय खायना घरा कडेन बाप्पा कडेन येता भाजी पाव खावपाक. एक मिनट सो म्हटलें या म्हटलें बेगिना बेगिना
घरा पावपाक जाय बेगीन ताका लागून एक पप्पा झाला ते फुड्या तो साई ताचे ते डिफरंट पण बाप्पा कडेन न्ही बसपाक जागो उरना फुल पॅक कर आतांय फूल पॅक्ड आतां खंय 2 खुर्ची मेळा पुरो आमकां बसपाक खंय बशी आमी तूं एक कडेन हांव एक कडेन कित्याक आमकां आतां पांचशे आसना रावपाक कित्याक टायम जालो ताका लागून आनी हे रेस्टॉरंट न्ही हायवेचेरूच आनी म्हणजे रस्त्याच्या सायडीनूच आहा पार्किंग ना तरी पण लोक येतात फॉर एक्झाम्पल शिव सो हें आसा बाप्पाच काफे पळय वेटींग लिस्टार आहा शिनात एक 2 सीट दवर आमकां एक कसले शिनात सुकी आणि पातळ हें आसा सुकी आनी पातळ आनी खंयचें ना तें खंयचें नांव म्हणलें न्ही पातळ असं पडलें सो म्हाका न्ही अशें मिक्स लायक हे फक्त हें घेतलें न्ही म्हाका लायक ना फायली भाजी खावन हांव इतले रश लोक उबे रावला गर्दी सामके हा बस शिवता खबर आहा पयलीं भशेन टेस्ट आतां टेस्ट सेम सेम आहा खंय लॅकिंग मसाल्याची ओके आईक हांवें हें घेतलां मिरची भजी गरम आहा तिका न्ही लायक मिरची भजी मी खूब लायक तिका सो घेवया म्हटलें तिका खावपाक की चला आतां वयता आमी घरा टायम जालो 10:30 जाली हो पळय उगी आसलेलो आमी दिसले की रडपा लागलो ताका न्हांवपाक जाय खंय तेल पुसूंक जाय खंय मालीश करूंक जाय खंय न्हांवपा म्हटलें हॅप्पी तूं न्हू रेशमी सो म्हटलें नुस्तें बिस्तें सगळें मागीर हात लावया एका आपलें न्हाळोवया कित्याक न्हाळलो की तो आमी न्हिदतलो मागीर सगळ्यात करूंक मेळटा घाई ना आई हांगासर भजी खाता खरी मिरची हाडला इतले मोठे मोठे खूब आवडता म्हाका खूब आवडटा म्हणून तिका हाडलें हांवें बरें आहा न्ही तें म्हाका नाका म्हाका लायक हांवें ते एक पाव खाल्ले आयज सकाळीं केले ब्रेकफास्टाक रितुका पाव आनी ऑमलेट तें हांबारो तो घेवन गेलो मागीर आमी मॅगी करून खालें कांय व्हडलेंशें करूंक ना ताका भूक लागली अशें आतां खा म्हटलें भाजी पाव ताका लायक ते बाप्पाचे बाप्पा काफेचे ताका इतलें लायक तुमकां सांगू खूब लायक ताका नरेशी पप्पा गेल्लो खावपाक बाप्पाक काफे आनी बरें आसा हें पळय अशें आमचें जायना घरा कडेन ताका लागून हांव करूंक वचना ना गे जायना गे आमचें अशें खा आणि बाकी काम कर तूं चारी खा तूं मामा बाबा चारी करा न्हीद लागना न्हीद बरी लागतली खा तूं मामा एक खा तू ओके चला हेका हांव पयलीं न्हांवपाक घालता मागीर दाखयता तुमकां हांवें कितें नुस्तें हाडलां तें इश्वीक ओके चला सो इश्यूका न्हाळेलें न्हिदला हांव आतां भजी आनी हांवें 2 फावटी व्हिडिओ घातलेले पळय शिवातान 300 रुपयाची बिस्कीट घेतलें म्हणून थोड्या लोकांनी कमेंट करूं ना तूं शिवाक तापता तूं शिवाक केअर करना आनी कितें कितें आनी खूब लोकांनी कमेंट केलें शिवान हें फस्ट टायम मिस्टेक न्ही कळ्ळें तुमकां न्ही आई खबर आहा न्हू गे ताका न्ही हेचे पयलीं खूब तर अशें मिस्टेक केलेलें आहा पयशेचें हें करना इफ ताका हांवें सांगलें न्ही आयज वच आनी मंथली ग्रोसरी घेवन यो म्हणून हांव एक 4-5 हजार बिल करतलें तो 10,000चें बिल करून येतलो तो कितें करता बरा वयता सामान घेता घालता तुजे रेट पळयना कळ्ळें तुमकां न्ही सो तशें बरें न्ही थोडे म्हणटा खावनी खर्च करुनी खावनी तशें ना आतां हांवें ताका म्हटलें पण वाटेर वयताना आतां पळय आतां गरमी सिजन स्टार्ट जाल्लें आसा हांव तो सदांच म्हणटा वाटेर वयताना सदांच तूं एक हारसार पी तो म्हणटा हारसार 60 रुपया असो म्हणटा 300 रुपयाचें तुवें बिस्कीट घेतलें 60 रुपयाचें हारसार पिवपाक कितें जाता तुका जिवाकू बरें हय का न्ही असो जाता शिवना आनी म्हाजें उलोवप हें अशेंच कळ्ळें तुमकां न्ही हेजें मिनींग अशें न्ही की हांव ताका तापता तशें कांयच ना म्हाजें उलोवप अशें व्हडल्यानूच आतां ताका जेवण वाडना म्हटलें ताका जेवण वाडनासतना बसूंक आतां जेयलो न्ही तो म्हाका लायक ताका अशें उलोवपाक म्हाका लायक कळ्ळें न्ही तोय ताका बेजार जायना आनी तें खबर आहा हांवें जें उलयलां पळय तें सारकेंच आसा म्हणून सो खूब जाणां कमेंट केलें की तुका तापता बी म्हणून इफ हांव जाल्यार मिस्टेक करता तेन्ना तो म्हाका तापता तेन्ना तो आनी आई 2 जाणां मेळून म्हाका तापता पळय आतां शिवाक हांव एकलेंच तापता पण हांव जेन्ना मिस्टेक करता तेन्ना 2 येता तापपाक म्हाका आई आनी शिव मागीर इश्व येतलो तापपाक ओके सो हांवें थोडी भाजी बिजी कितें हाडला दाखयता तुमकां तोर बीन घेवन येयला रावला बरें म्हाका फ्रेश मेळ्ळें एक हांवें वांगी हाडला फ्राय करपाक चिटकी आनी तोर हे पळयात तोराचें म्हाका गॅरंटी लागना खबर ना हांवें म्हटलें आई म्हणटा एक आतां आपूण करी घालता
कालवाची करी करता आता एक घालता म्हणपाले चड घालना काय हा आंबट जाल्यार शिव खावचो ना शिवाक न्ही हुमण सपोज आंबट लागले वय तेन्ना तेजो वर जाता तेन्ना म्हाका तापणी तेन्ना ते एक दीस तुमकां व्हिडिओ शॉट करून दाखयता तेन्ना शिव म्हाका तापता तेन्ना हय ती बरें पुस्तक पळय सो आतां म्हटलें हेजें लॉन्च करया सो हांगासर पळय कुल्ले सायजींनी धाकटे आहा पळय ते सुक्का बीन करतलें हांव कुल्ल्याची सुक्का बांगडे आनी सुंगटां हाडला की रित्वीक न्ही बांगडे बीन खायना आनी कालवा सो हे पळय कालवा न्ही सायजीन मातशें बारीक आहा ते कालवाचेच करी करतले सो जालें म्हाजें सगळें करून आनी कालवाचें हुमण रेडी बरें तोर घातला कट करून आईक म्हटलें थोडेशेंच तोर घाल एकदां आंबट जालें शिव जेवचो ना आनी कालवा न्ही ओके तितले बारीक ना तितले व्हडले ना एक 2-3 न्ही मातशे व्हडले आसलेले आनी ते शिजले न्ही ते मागीर बारीक जाता हे पळय सो करी हांगासर रेडी सो आतां न्ही हांव कुल्ल्याचे सुके करता जस्ट बारीक बारीक कुल्ले ते फ्राय करपाचे प्लॅन आसलेले पण नाका सो बेश्टे एक चिली पावडर बी घालून बेश्टे सुका करता शिवाक ते खूब लायक चड स्पायसी करना कित्याक रितीक खातलो आनी जस्ट थोडेशे रितीका लागून सुंगटां आनी बांगडे बीन हांगा कट करून जाल्ले आसा तो आयज सगळे हे मेन्यू कोणा लागून आमगे आयज येता रुबिना सो हे रुबिना लागून सगळे प्लॅन सो ते खूब टायम म्हणटाले आपल्याक रेशादो बांगडो खावंक जाय की ते इतले तेणें खावंक ना केन्ना रेशादो बांगडो चड म्हणजे म्हाका तेणें खावंकूच ना रेशादो बांगडो सो ते म्हणटाले आपल्याक टेस्ट करूंक जाय रेशादो बांगडो कशें लागता सो म्हटलें हॉटेलांत वचच्या पेक्षा म्हटलें घरात करया म्हटलें सुशेगाद ओके तो पळय ताका दुखोतो लायला हांवें तो एन्जॉय करता सो म्हटलें यो म्हटलें आयज जेवपाक सो ताका लागून स्पेशल आयज रेशादो बांगडो आनी सुंगटाचें हुमण करपाचें प्लॅन आसलेलें बाबा कालवा मेळ्ळी सो त्या कालवाय ताका लायक सो आयज ताका रेशादो बांगडो करता म्हटलें सो ते येतले आतां 2 बीन पावतले ते ओके सो आतां हांव न्ही ते कुल्ल्याचे सुकें बी करूंक येता ओके आनी इशुकाचे फूडूय करूंक जाय ओके मेळटा तुमकां मागीर चला सो काल न्ही हांवें हें पळय रेशादो मसाला केले की सकाळचें न्ही म्हाका खबर आहा जावचें ना म्हणून गडबड तर सकाळचें न्ही खूब गडबड जाता म्हणून रातचेच करून दवरलें हांवें सो आतां न्ही हांव बेगिना हेकाय सेम लायतलें हांव रेशादो मसाला आनी सेपरेट मसाला लावचें ना ओके सो बांगड्याक न्ही हांव मसाला लावूंक घेता तो शिवाक न्ही पयलीं वाडटा जेवपाक की ताका वचोंक जाय कामाक ते पळयात सो रुबिनाक मातशें येवपाक न्ही टायम जातलो खंय सो ते ड्रायव्हर ताका ड्रॉप करता हांगासर म्हटल्यार शिव आपूण जेवन वयता हांव पारो मागीर तांकां येयले तेन्ना भोगता आनी आयज इशुकाक हांवें केला लॉकी बॉटल गार्ड लॉकी आनी पालक सो लॉकी आनी पालक घातला हांव स्टीम करपाक आनी ऑलरेडी हांवें खिचडीचे पावडर करून दवरला न्ही ते बॉयल करतले आनी हें प्युरी करून मिक्स करून घालतले आयज सकाळ ताका आईन हें घातलेलें काकण घेतलेलें काकण शिजयले बरें एक हें घातलें खजूर घालून ताका बरें शिजयलें आनी प्युरी करून ताका दिलें खालतें जेयली आमी काय शुरूच करूं ना रुबीने सांगितलं तुमकां रेशादो बांगडो कसो जालतो बहुत मस्त रुबी कैसा था रेशादो बांगडो अच्छा था तीखा था नो तीखा मतलब इतना नहीं उतना नहीं बहुत अच्छा इसके लिए मैंने कमी डाला था हाँ अच्छा तो आवडले का अरे आता काय उरला जेवपा मी जेयली आता उरला चलो खाना बांगडा फिश लाई बांगडा फिश ताका खेळपाक जाय तो बरो खेळटा हे पळय तो बरो खेळटा येयना म्हणटा जेवपाक खालो जल्दी सो दनपारां जेयले आमी आनी काय ब्लॉग करूं ना एक्चुली जालें कितें आयज आमचे जस्ट सकल न्ही एक तमिळनाडूचे एक कपल रावतात ओके सो तेंच्यांनी आयज आमकां इनवायट केलें पोंगल एक्चुली पोंगल फाल्यां तेमी आयज सेलिब्रेट केला कित्याक तांकां हॉलिडे मेळना म्हणून आनी तेमी बरे पोस्टाक आसा कामाक आसा गोंयान कळ्ळें न्ही तांकां तमिळनाडू बीन न्ही पोंगलाक न्ही म्हणजे मकर संक्रांती पोंगलाक न्ही तांकां न्ही 4 दीस हॉलिडे आसता खंय पण गोंयान तांकां हॉलिडे ना म्हणून तेंच्यांनी आयज सेलिब्रेट केलें पोंगल सो तेंच्यांनी आमकां आपयल्लें सो आमी गेली मागीर समजा जेवनूच येयली तेंच्यांनी जेवण बी सगळें पोंगल करून दवर पोंगल आयज फस्ट टायम खाला हांवें म्हणजे अशें रायस आनी गोडाचें खीर कशें म्हणजे हें कळ्ळें तुमकां न्ही पांय पडून जेवून येयली आमी तर आयज सांबार केल्लें तेंच्या घरा सांबार वडा केल्ले आनी तुजें तें पोंगल आनी कच्चे केळीची भाजी केलेले सो जस्ट जेवण आमी आत्तां येयली आतां पावले जस्ट रुबिना बीन गेली तिमी कळ्ळें न्ही काय शूट करूं ना हांवें सो तेंगेर हांवें काय शूट करूं ना कित्याक खबर आहा तिमी जस्ट न्यू आसा कळ्ळें न्ही आनी तांकां तें आवडटलें काय ना की शूट बीन केलें मागीर हांवें काय अशें शूट बीन करूंक ना ओके जस्ट वचून आत्तां येयली आमी रुबिना बीन गेले कळ्ळें न्ही जस्ट गेले म्हणल्यार आतां व्लॉग एंड घेवपाक येयले हांव आनी मेन आनी एक दाखयता तुमकां
तुमकां खबर न्ही इश्वीक ते डावरां वयता डावर ओपन करता तो शिवातांनी हांगासर एक सेफ लॉक ऑर्डर केला दाखयता तुमकां. सो हें पळयात हें शिवातान ऑर्डर केला सेफ लॉक म्हणून हें आमकां न्ही रेहनान सांगलेलें कळ्ळें न्ही. सो हें आतां कशें लावप हेजेर हांव एक व्हिडिओ करतलें जेन्ना शिवनाथ लायतलो पळय हांव व्हिडिओ करतलें आनी तुमकां शेअर करता कित्याक कोणाक बी यूज जातलें सो ताका लागून कळ्ळें न्ही. हेजें लिंक बीन हांव घालतां ओके. पळयता फाल्यां बी सांगलें ताका शिवनाथाक फाल्यां बीन लाय म्हणून तातूंतलें भिनत लायल्यार बरें कित्याक इश्वीक परत थंयच वयता सो ताका लागून ओके. सो रुबिनाक रेशाचो वांगडा खूब लायक जालें म्हणजे इतलें बरें जालेलें. हांवें न्ही कांदो न्ही बरें गॅसीर फ्राय केलेले तशें फ्राय करून घातलें न्ही अशें बरें जाता बरो टेस्ट येता ताका ओके. आनी म्हाका तुमकां न्ही कितें सांगपाचें आसलेलें. सो म्हाजे एक युट्यूब फॅमिलींनी म्हाका सांगलां की तुमकां सांग म्हणून. सो म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीन म्हाका सांगलेलें एक तुमकां कितें तरी सांग म्हणून कळ्ळें न्ही. ताका कामाची गरज आसा कळ्ळें न्ही. सो तेजें नांव आसा संगीता आनी तें न्ही अशें भुरग्यांक बी सांबाळपाक ते तसलें कळ्ळें न्ही. इफ कोणाक जाय ओके भुरग्यांक बी सांबाळपाक बी कोण अशी लेडी जाय जाल्यार तुमी हांव तुमकां 2 नंबर घालता हांगासर ताका तुमी वॉट्सअप करात. आनी म्हापसा सायड याद दवरा म्हापसा सायड कळ्ळें न्ही. ते म्हापसा सायड येवपाक रेडी आसा. सो आनी एक म्हाका हें आसा म्हणजेच रिक्वेस्ट आसलेलें तुमकां शेअर कर म्हणून. म्हाजी एक युट्यूब फॅमिली आसा तुमी आसता UK. सो तिणें न्ही एक हें कळ्ळें न्ही रेसिपी चॅनल ओपन केला युट्यूबार. एक रेसिपी चॅनल ताणें ओपन केला आनी ताजें नांव आसा सेराज फ्लेवरफूल डायरीज अशें ताजें चॅनलाचें नांव आसा ओके. हांव तुमकां धाडटा लिंक बीन घालता सकयल ओके. तुमी ताजी रेसिपी पळयात आनी भरपूर ताका मोग दियात लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करात ओके. आमकां न्ही अशेंच एकमेकाक हेल्प करूंक जाय कळ्ळें न्ही. सो इफ तेज्या बद्दल हांवें उलयलें तो मनीस व्हडलो जालो म्हणून तें आमी चिंतूंक जायना कित्याक तो व्हडलो जातलो तेज्या मेहनतीन तो कश्ट करून तो वयर सरतलो. सो हांव इतलें रिक्वेस्ट करता की तुमी जे व्हिडिओ हांव तुमकां ते लिंक घालता ओके. आनी तो चॅनल ताजें नांव आसा ओके. तुमी ते वचात आनी तेजे रेसिपीज तुमी पळयात ओके. आनी कांय ना आजच्या दिसा खातीर ओके. तो हो व्लॉग कशें आसलेले कमेंट करात आनी आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर.